विसवा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। अ सेंट इन द मेकिंग ह्या फादर आग्नेल हांच्या जिवितावेले पुस्तकाचें प्रकाशन पिलार इगर्जेत जालें। ह्या वेळार हेर पाद्री आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज हांव खुशाल ह्या पुस्तकाचें उक्तावणी करूं। हें पुस्तक कित्याक बरयलां अशें जायते जाण विचारतात। पाद आग्नेल आमचे रायतूरचे सिमिनारीन स्पिरिच्युअल डायरेक्टर कसो वावरतालो सिमिनारिस्तांचो, आनी त्या कुवार्तान तरी तूं भितर सरत तुका पवित्रपणाचे एके भशेन वारो मेवता। आनी ताका लागून आमकां दिसलें कित्याक दोग तीग जाण पाद्रीन म्हाका म्हणलें सुकोर रोमा पासत कितेंय कर। हें मनान घेवन 12 चित्रां पाद आग्नेलाच्या जिविताची, ताच्या खेरीत जिवितांतले घडण्यो जाल्यात तांचे वयर आमी थंय घातल्यान आल्विटो दा कॉस्ता शिरोडेचो ह्या भुरग्यान ती केली, तांचें उद्घाटन केलें आनी ताचेर आशिर्वाद बिस्प साहेबान घातलो आब्रिलाचे 19 ह्या वर्साक। आनी ताच्या उपरांत लोक म्हणून लागलो ही चित्रां बरीं दिसतात। ती चित्रां घेवन हांवें म्हटलें एक पुस्तक काडटलो, कॉफी टेबल बूक, कित्याक हें खेरीत पुस्तक पिक्चरां चित्रां बरे भशेन दिसतात। ह्या चित्रांतल्यान लोकांक अदीक करून आमच्या तरणाट्यांनी तो वाचून आनी भाग्यवंत आनी मान्यवंत आग्नेला भशेन तांचें जिवीत भाग्यवंत करून मान्यवंत आग्नेलाची भाग्यवंतपण म्हजो एके भशेन केंद्र कसो जालो। आनी ताका लागून हें पुस्तक काडलां। जीं मनशां हें पुस्तक वाचतात ती भाग्यवंत मान्यवंत आग्नेला भशेन भाग्यवंत जावची आनी ताका आल्ताराचो मान मेळोवंक बेगीनूच मागणी देवा मुखार घालची। होच आमचो शेवट जालो, होच आमचो हेतू जालो।